फोड्या क्रांती मैदानाकडच्या घराचेर वड पडलो 25 लाखांचे लुकसाण जाला म्हण घरकार म्हणटा। तो सध्या कॉन्ट्रॅक्टराच्या नावान बोवाळ घालता। त्या वाठारात पीडब्ल्यूडीचे काम चल्ला। कॉन्ट्रॅक्टरान खंय फोंडकुलां मारून दवरिल्ली, ताका लागून वडाची मुळां वयर सरून फ्राक जाल्ली। वड पडलो थंय इन्स्पेक्शनाक पीडब्ल्यूडी मंत्री सुदीन ढवळीकारूय पावलो। कॉन्ट्रॅक्टर वा इंजिनियर जबाबदार असल्यार ते सुटचे ना म्हण सुदीन उलोवन गेला। फोण्या क्रांती मैदानाकडेन आशिल्लो वड फाटले 2-3 दिसांचे दाट पावसार कोसळ्ळो। वड पडला तो निलक्षा खसनीसाचे घराचेर। पावस वाऱ्याच्या नेटार हो वड पडलो। कॉन्ट्रॅक्टरान हो वाठार उस्तून दवरिल्ल्यान मुळां फ्राक जावन वड पडलो म्हूण लोक उलयतात। ट्रेंच मारून दवरलेल्यो सगळे झाडां आतां आमच्या घराचेर कोसळ्ळा। तो लॉस जाला आनी हें जाला। ही ट्रेंच आतां तुमी मुद्दाम होते फुडलें झाड सुद्दां पळया, मुळान खड्डे मारून दवरल्या बेणायेर। जबाबदार कोण म्हणटा? जबाबदार कॉन्ट्रॅक्टर, जबाबदारांचे जे कोण असोसिएटेड लोक आसा ह्या कॉन्ट्रॅक्टान ते सगळे जबाबदार आसा न्ही ताका। काम चालू आसलेलें कसलें? हांगा ब्युटिफिकेशनाचें कसलें काम चालू आसा म्हणटा न्ही क्रांती मैदानाचेर। घरार वड पडला म्हूण कळटनाच पीडब्ल्यूडी मंत्री सुदीन ढवळीकारान थंय वचून इन्स्पेक्शन केलें। कॉन्ट्रॅक्टर आनी इंजिनियरां मदीं वाद जातालो म्हूण ताचे मेरेन कागाळ पावल्या। कोण जबाबदार ते पयलीं पळयता म्हूण सुदीन सांगून गेला। झाडां खूब जुनी आसा। नंबर 1 माती बुचबुचीत आसा। काम चालू आशिल्लें, पावसाक लागून काम गेल्या 15 दीस बंद आसा। आनी जेन्ना मोठ्या झाडाची मुळां तोडटा तेन्ना प्रत्येकान विचार करपाक जाय। There was a dispute between executive engineer and a contractor, of which complaint day before yesterday I have received regarding harassment to the contractor by engineers for some other reason. This is one of the reasons why contractor has delayed the project. The inquiry will be conducted on this and action will be initiated. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू। आता पळया गोंयांतल्यो हेर खबरो। वन महोत्सवा निमतान पर्वरे जाल्ल्या कार्यावळीत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार आनी राना मंत्री अलिना साल्ढाणान झाडां लायलीं। प्लास्टिकचो वापर कमी करा असो उलो मुख्यमंत्री पर्रीकारान मारलो। प्लास्टिकचो वापर कमी करूंक जाय। सोंपें न्ही तें, इतली संवय जाल्या की प्लास्टीक वापरलें ना जाल्यार आमकां जगपाक येतलें काय कितें अशी थोडीशी हें जाल्या। प्लास्टीक जेन्ना वापर कमी करूंक जाय म्हणटा हांव, तेन्ना म्हज्या फुडें प्रश्न आयलो की म्हाका कुंडी आयली। झाड सॅम्पलिंग दिलें कुंडेचें, ती कुंडी प्लास्टिकाची आहा। देर इज नो प्रॉब्लेम। प्लास्टीक इज मेंट फॉर यूज फॉर लॉंग टर्म। म्हापसेकार महिला मंडळान सुंदर म्हाजे अक्षर ही कार्यशाळा मेणकुऱ्यांक घडोवन हाडिल्ली। उपसभापती अनंत शेट आनी जिल्लो पंचायत वांगडी शिल्पा नायकान ह्या कार्यशाळेचें उक्तावण केलें। फक्त लहान वयातीलच मुलांना ते सुधारता येत असं नाही, तर जर आपण अथक परिश्रम जर केले, परिश्रम करून जर आपण अक्षर सुधारलं तर आपलं अक्षर चांगलं होऊ शकतं। आमचे अक्षर सुंदर असल्या कारणान किंवा खंयच्या मनशाची वळख जेन्ना आमी करता तेन्ना सुंदर अक्षर आसलेलो मनीस जो आसा तो खरोखरच सुस्वभावी आसतलो, परोपकारी आसतलो, सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपी असो एक नेतो आसतलो। म्हापसेकर महिला मंडळ जे आसा ते म्हाका स्कुलां 11 नंबर पंचायतीन कितली स्कुलां म्हाका मिड डे मील दिता। गोवा कला अकादमीची पंडित मनोहर बुवा शिरगांवकर बाल कलाकार सर्त ताळगांवां जाली। ह्या विभागीय सर्तीत 15 पंगडांनी वांटो घेतिल्लो। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। पणजेचो नायजेल फेर्नांडीस आनी पर्राचो ग्लेडॉन फारिया प्रुडंटाच्या फिफा वर्ल्ड कप कॉन्टेस्टात जैतिवंत थारल्यात। शुक्रारा दोगूय जैतिवंतांक सनी स्पोर्ट्स बुटीकान पुरस्कृत केल्ली इनामां भेटोवपाची कार्यावळ जाली। It's now time to announce the winners of Prudent's FIFA World Cup contest. As you can remember, Prudent had run the contest which was about predicting the winning team and also predicting the highest goal scorer. That's the winner of Golden Boot.
and we have two winners here. The prizes were sponsored by the Sunny's Sports Boutique, and I would like to call upon the first winner. He is Nigel Fernandez from Panji itself, and to do the honors we have with us General Manager of Prudent, Sonia Kugarkar. She will present the prize to Nigel. Did you enjoy the World Cup this time around? I like the World Cup. My favorite team was Brazil, but it was out. And I supported Germany in the finals. The second prize winner is Gladen Faria, a student of St. Brito's. Gladen is from Vella Kankaparra. Congratulations, Gladen. Yeah, I love football. And I play also for school. Very good. Plus GFDC. So, obviously you want to become a footballer? Yeah. And which was your favorite team at the World Cup? Startingly, my Germany was the favorite team. Okay, and who is your favorite player? Ozil. And which position do you like to play in? Like very defender. Okay, Gladen, all the best to you. Bureau Report, Prudent. इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.